वास्को रेशन सोसायटी उपरांत सागेवाडे कुर्डी हे वाठारांतल्या सोसायटीन लेगीत ज्या तांदळाची पुरवण केल्या ते सामके बाबत दर्जाचे आशिल्ल्याचे मुखार आयला। देखून थळाव्या लोकांनी नागरी पुरवण कार्यालयाचेर धाड घाली। फाटल्या 3 म्हयन्यां पयलींचो पुरवठो आसा। हे तांदळाची पुरवण आमकां न्हय तर पुराय गोंयांत केल्ली आसा। ताका लागून बेगोबेग हो सगळो पुरवठो बदलतले अशें नागरी पुरवण खात्याचे निरीक्षक संजीव नायक हाणें सांगलें। हांवें सांगलें तेका तूं घेयनासा रावं नाका, तूं चल आनी तांदूळ घेवन यो। तो गेलो आनी तांदूळ घेवन म्हागे घरा कडेन येलो आनी हांवें त्या पिशव्यां पयलें जाल्यार येद मोठे किडी उसुसताले आनी घोटेर आसले। त्या खातीर हांवें कितें केलें, त्याच टायमार हांवें ते तांदूळ थोडे घेतले घोटेरा सकट किड्यां सकट आनी डायरेक्ट हांव सिव्हील सप्लाय येयलो आनी सिव्हील सप्लाय तेंचे मेजार काडून दाखयले पळय हे म्हणजे किड्यां तांदूळ आमी खावपाचे, आतांच्या आतां म्हणजे स्टॉप करपा लाया आनी म्हणजे दुसरे तांदूळ आमकां दिया। हे तांदूळ आमकां खावपा न्हू, हे म्हणजे गोरू वचून खावपाना तांदूळ हे थोड्या किड्यांचे। आनी ते किड्यां जर पळयले गाडी गायरी बी किडी आसता व्हडले ते टायप किडी ते किड्यां पयल्या खावपासूच न्हू। तेजे नंतर सांजचो म्हणपा आपूण येता इन्स्पेक्शन करता आनी म्हणपा स्टॉप करता। सांजचो तो येयलो आनी म्हाका सांजचे मागीर 4 कितल्या फोन केला सरान। आतां तेच तेन्ना फोन केलो आनी म्हाका सांगपा लागलो की आपूण इन्स्पेक्शन केलें आनी सांगपा लागलो की तुगे कोणी तांदूळ व्हेल्या ते एक्सचेंज करून दी। आनी सेकंड डे पळयल्यार परत सेम तांदूळ परत कंटिन्यू दिवपा स्टार्ट। हेजोर तसो जालो आमी एक पंच गांवचो आनी गांवाचे वतीन हांव येयला आनी हांवें ते तांदूळ दिवन सांगला स्टॉप करून आमकां व्हॅल्यू ना जालें कांय आनी ते तांदूळ दिवपा सर्रास चालू आसा। म्हणून आमी परत आज सगळे लोकां पुरोवन हांगा येयल्या। गेले 6 म्हयने आमकां असलेच तांदूळ दिता सद्याक। गव्हर्मेंट खरें म्हणल्यार बरे तांदूळ दिवपा लागून दिता, पूण हांगा खंय तरी गौडबंगाल जाता आनी आमकां लोकांक पाडे तांदूळ मेळटा। आतां लोक म्हणपाक लागले आमकां हे फुकट तांदूळ नाकाच नाका, कित्याक पयशे दिवन तर आमकां बरें मेळटा तांदूळ। आज म्हणटा कितें लोक तांदूळ व्हरना, पूण लोक तांदूळ कित्याक लागून व्हरना हे खरी कॉज जें आसा हें कोणाकच खबर ना। हे असले किड्यांचे तांदूळ जे आसा हे किड्या तांदळां पळोवनूच लोक व्हरना तांदूळ आनी गव्हर्मेंट म्हणटा कितें मागीर ना हेका तांदळाची गरज ना, हो तांदूळ व्हरना म्हणून रेशन कार्ड कॅन्सल केली। पूण हेजोय फेरफार परत एकदां विचार जावपाक जायो की ही रेशन कार्ड पळय कॅन्सल जाल्या पळय न्हू ती कॅन्सल जावपाक जायना, की परत एक फावट तांदूळ बरी दिवन पळोवपाक जाय। तो 3 म्हयन्या पयलींचो स्टॉक कळ्ळें, 3 म्हयने जाले तो तांदूळ आयले। जालें कितें ते सांगे तालुक्याक न्ही तर सगळे गोंयांत सगळे गुदावांनी असोच स्टॉक आयला, आमचो कांयच पडलो ना। आनी जाता कितें ते साक ते एक 4 आनी 5 साक न्ही खूब हजारांनी साक आसता न्ही ते ओपन करूनय पळोवपाक मेळना, कित्याक ते मशीन शिलाय सुपरवायझींग एफसीआयक जाता। एफसीआय ते स्टॉक चॅक करून तांणी धाडप आसता एफसीआय।